चरणी करच्या स्तुती आराधन देव तू आमचो दयाळ सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 जेजुराया मोगालिष्टा करता स्तुती आराधन जीवन आसाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार आंधराया मोगालिष्टा करता स्तुती आराधन जीवनासाय आमच्या काळजान सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 पवित्रज्ञा पराक्लिता करता स्तुती आराधन अज्ञान रावताय कुर्बेन भरताय सर्पण करता नमस्कार पवित्रज्ञा पराक्लिता करता स्तुती आराधन अज्ञान रावताय कुर्बेन भरताय सर्पण करता नमस्कार हालेलुया 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 मुझे उपरांत में मनाओ Sumia Jesu ai sovodis tu maka favokeliak tu kamar ganditam eno vevaras o janir maino tu maka favokeliak tu kamar ganditam ya bopo sacramentam azara saideko tu kamar ganditam ho todo वेळ tu कानियाळोंको मका फोव केल्याक tu कावर गांदिताम मका एकुटाम बोरिजिनी फोव केल्ले खातीर tu कावर गांदिताम मुझे सगळे जिनियंत मुझे सवे आसून
म्हज्या सुखांत तशें दुखान म्हज्या सुखान तशें दुखान भलायकेन तशें पिडेन भलायकेन तशेंच पिडेन बऱ्या वायटान बऱ्या वायटान जीक आनी सलवणेन जीक आनी सलवणेन तूं आसलेल्या तूं खातीर आसलेल्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता तुका वर्गां दिता म्हजे जिणयेंतल्या म्हज्या जिणेंतल्या सर गडितांनी सर्व गणितांनी सर गडयांनी सर्व गडयांनी तूं आसलेल्या खातीर तूं आसलेल्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता तुका वर्गां दिता कश्टान वरातावन कश्टान वरातावन पिडे शिडेतावन पिडे शिडेतावन वायट वडण्यांतावन वायट वडण्यांतावन म्हाका पयस दवरलेल्या खातीर म्हाका पयस दवरलेल्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता तुका वर्गां दिता म्हाका कितें फावो आसलेलें म्हाका कितें फावो आसलेलें म्हाका कितें गरजेचें म्हाका कितें गरजेचें हें सगळें फावो केल्ल्या हें खातीर सगळें गर्व केल्ल्या खातीर तुका हांव वर्गां दिता तुका वर्गां दिता वर्गां तुका सुम्या वर्गां तुका सुम्या जेजू जेजू सगळाप तुका सुम्या तुका सुम्या जेजू जेजू दिनवास तुका सुम्या तुका सुम्या जेजू स्तुती तुका सुम्या स्तुती तुका सुम्या जेजू जेजू महिमा तुका महिमा सुम्या तुका सुम्या जेजू नमन तुका सुम्या नमन जेजू तुका सुम्या जेजू मान तुका सुम्या मान तुका सुम्या जेजू जेजू प्रणिफा तुका सुम्या प्रणिफा तुका सुम्या जेजू जेजू वाकण्णी तुका सुम्या तुका सुम्या जेजू जेजू हर्षितांव तुका सुम्या हर्षितांव तुका सुम्या जेजू आराधन तुका सुम्या जेजू आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे समर्पिता आराधनानी वंदन करून जीवने आमचे सम्याकम समान बगावन नमस्कार करून आमी बसुया. भगवंत पाद्रे पियो लागीं आयिल्लीं सर बरीं जातालीं. मानसीक तरान आनी कुडीन आनी आत्मीक तरान सर बरेंपण तीं जोडटालीं. कित्याक देवाचो मोग खंयसर आसा थंयसर सर साध्य आसा. आज आमी भगवान पाद्रे पियोच्या नवी हांगासर आयल्या. आमच्या सोम्या मुखार हांगासर आसा. जेजून समेस्तांक आमकां बरें केलां. जायते पटी आमची पिडाशिडा ताणें गूण केल्या. हेरांची पिडाशिडा ताणें गूण केल्या. आनी आज आमचे मदें तो आसा. आमकां कितें गूण जावंक आज म्हूण आसा. वंजरांतली सोम्याचीं उतरां आमी आयकुया. तुज्या बावार्थान तूं बरो जाताय. तुज्या बावार्थान तूं बरी जाताय. तूं आसा आमचो बावार्थ. देखून आमची जबाब सोम्या म्हाका गूण कर. सोम्या म्हाका गूण कर. सर म्हज्या पिडेंतलें. सोम्या म्हाका गूण कर. सर म्हज्या भिरांतेंतलें. सोम्या म्हाका गूण कर. सर म्हज्या क्लासांतलें. सोम्या म्हाका गूण कर. सर म्हज्या पातकांतलें. सोम्या म्हाका गूण कर. म्हज्या गुण्यावी बोगणांतलें. सोम्या म्हाका गूण कर. म्हज्या निरासपणांतलें. सोम्या म्हाका गूण कर. मुखली जिणे कितें म्हूण समजनासतना निराशेन पडल्या वेळार. सोम्या म्हाका गूण कर. जिणयेन थोडेपटी अंधकार दसता आसतना. सोम्या म्हाका गूण कर. कुटुंबादारांत हांव म्हाका अडकळी येता आसतना. सोम्या म्हाका गूण कर. म्हजो फुडार कितें म्हूण म्हाका नेनासतना. सोम्या म्हाका गूण कर. हर रितीनी हांव कश्टातना. सोम्या म्हाका गूण कर. हेरांची इजा म्हाका दसतना. सोम्या म्हाका गूण कर. म्हाका हेरांनी समजनातल्या वेळार. सोम्या म्हाका गूण कर. हेरांनी म्हाका इन्कार करता आसतना. सोम्या म्हाका गूण कर. हेरांनी म्हाका लजे
मुजे घालता आसतना सुम्या म्हाका गूण कर हेरांनी म्हाका विकृत करता आसतना सुम्या म्हाका गूण कर हेरांनी म्हजे मर्याद काडता आसतना सुम्या म्हाका गूण कर म्हाका हेरांक बोगसूंक साद नासल्या वेळार सुम्या म्हाका गूण कर हेरांक हांवें दुखयलेल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर हेरां विशांत हांवें वायट उलयलेल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर हेरांक मान गौरव हांवें दिनातल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर फोटी आनी हेर लौकीक संतेनी हांव बुडल्ल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर सत उलोवंक हांव पाटी सरलेल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर म्हजेच विशान म्हाका दुबाव मारलेल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर तुजे संगी तुका निरंतर संबंद दवरूंक हांवें पाटी केल्ल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर म्हजें दिसपडतें मागणें हांवें म्हणनातल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर मागण्याचे की वर्ते संवसारी संगत्यो म्हूण हांवें लेखिल्ल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर म्हजें शिकाप म्हज्यो सनदी वर्त्यो म्हूण हांवें लेखलेल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर संवसाराचो मान गौरव जोडूंक हांवें पेसाड केल्ल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर हेरांक हांवें लेखिनातल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर हेरां विशयांत हांवें गण्य करिनातल्या खातीर सुम्या म्हाका गूण कर जायत्या संगतींनी आमकां गूण जावंक आसा आमच्या चिंतनांनी आमच्या उतरांनी आनी आमच्या साल समकणेन जायते फावटी आमी कश्टता आमी गूण जावंक ना एक घडी मौनपणान आमी सारया उपरांत आमी एक गीत गातले हें गीत गावच्या पयलें थोडो वेळ मौनपणी दोळे धांपून कित्यान म्हाका गूण जावंक आसा आज कितें म्हाका दसता कसले कश्ट दग्ध म्हाका अडचणी हाडटात म्हाका कश्ट दितात म्हाका निराशेन घालतात म्हाका जिणी कितें म्हूण थोडे समजूंक शकना आज पाद्रे पियो आमच्या मुखार आसा जेजूचे नवी तो आमकां गूण करता हो समसो बरवसो Page 110, Cantar C 28. संगीतू आसाय सुखा दुखान तू संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय आमचे संगीतू आसाय सुखा दुखान तू संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय बेबीरान ते आमकां दोस्ताना देरान आमकां तूं भरताय जेजू दुस्मान आमकां वेडो घालतना जैत आमकां जोड दिताय जेजू जैत आमकां जोड दिताय जेजू आमचे संगीतू आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय दोस्ताना संतोष काळजान तूं भरताय जेजू दुखची उतरां काळजान तोपतना
मोगसूम कृपा तूं दिताय जेजू मोगसूम कृपा तूं दिताय जेजू आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय एकसुरपणांत आमी आसतना मोगा सांगात तूं दिताय जेजू मोना तळीक आमी पावतना ससान जिवीत लाभयताय जेजू ससान जिवीत लाभयताय जेजू आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय आमचे संगीत तूं आसाय सुखा दुखान तूं संगी आसाय जेजू दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय आमकां दिवं तुजी ससाय आमची सर मागणी ते सभा इरादे सर सोम्या मुखार आतां आमी समर्पिया मौनपणी आमी समर्पिया सांगता आमच्या कुटुंबाच्या सर संद्यांक गांवांत आसच्या पयस आसच्या परगांवांत आसच्यांक आमी सोम्याक समर्पिया आनी सोम्याचो आशिर्वाद घेवच्याक आमी गावयां गीत येद्या व्हडा सक्रामेंताक ये देवा विचित्र सक्रमेंताकाल तुझ्या कश्टांचो वगडास तुवें आमकां सोडला तुझे सडमणूचो फळ सदांच आमचे थंय आमी बगा सारको तुझे कुडीच्या आनी रक्ताच्या पवित्र मिस्तेरांक
आमी मान करूंक आमकां दयेन फावो कर, जो जियेत आनी रास करताय सासनाच्या सासना. Bhagavad Padre Pio Baba, प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा, सलच्याक आमी देखीन तुझ्या आशिसीचे ते दुर्बळ वाटे विदयपणाचो पर्वत सोडलोय. फ्रांसिस्कान स्पिरितान जियेव सदा खुर्साचो खोरो सोडलोय. भाग्यवान पाद्रे पियो बाबा, प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा, सलच्याक आमी देखीन तुझ्या ख्रिस्ताचे कस्ते कुडीर वावून देवाची ओळख दिली. मागण्यान प्राचितान जेजूक वेणून शांतीचे हातेर जालो. भाग्यवान पाद्रे पियो बापा, प्रकाश बरीत ख्रिस्ता सारख्या आमचे पासोद माग बापा, सलच्याक आमी देखीन तुझ्या. सांपियो आम पासत विनंती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी फावो जावचे खातीर देवा, तुवें कापुचीन येजाक सांपाद्रे पियोक तुज्या पुता जेजूच्या कश्टांनी एक विशिश्ट तरान वांटिले जावचे वर्तें भाग फावो केलें. ताचे विनंतीन कितें हांव अत्रेकून मागतां ही कृपा दया कर, आनी चड जावन जेजूच्या मरणांत एक जावन जियोवची आनी ताच्या जिवंतपणाचे महिमेन पावची कृपा तूं आमकां फावो कर. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापाक आनी पुताक आनी पवित्र आत्म्याक, जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्याक. जशा आदी तशा आता आणि सदा सर्वदा आमेन. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलाय, मागाण तुमी घेतल्यात सदां तुमकां मेळटलें, बडयान तुमकां उक्तेतले. आपले हांव बडयतां सोदतां आनी मागतां, ते म्हाका फावो कर. आमची जायतीं तेसावां सोम्या मुखार सांपाद्रे पियोच्या मजतीन आतां आमी दवरया. डेन्झी म्हणल्याक डेझनी म्हणल्याक बरें काम मेळचे खातीर, बरो फुडार मेळचे खातीर, तशेंच डेन्झिलाची आनी डेन्झीच्या सरतेसावां खातीर, ब्रेन ट्युमर आसा तें बेगीनच बरें जावचे खातीर, दवात बेगीनच गूण जावचे खातीर, मॅवरेल डिसोजा हिच्या इराद्या खातीर, शांतिक्रास्ताच्या इराद्या खातीर, प्रिसिल्ला म्हणल्यार स्त्री एक ताचें पयन बरें जावचे खातीर, भलायकी बरी जावचे खातीर, रफेल म्हणल्यार की बरी भलायकी फोव जावचे खातीर, जॉसलीन मतायसाच्या इराद्या खातीर, रंजिता लुविसाच्या इराद्या खातीर, विल्मा मोंतेरोच्या इराद्या खातीर,
रिन्सीक इंटरव्यून पास आमचे खातीर. आमचे बापा सर्गींच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. नमान मरे कृपेन भरलेले समी तुजे संगता अस्त्र आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन आमेन. महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रामपती येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता, म्हज्या नांवान कितेंय तुमी मागल्यार म्हजो सर्गेचो बाप तुमकां दितलो. आपले बापा कडेन तुजे नांव मागता ते म्हाका फावो कर. रिन्सीच्या इंटरव्यूआन पास आमचे खातीर. जॉन क्रास्ताच्या इराद्या खातीर. फ्लोरिन कुटिनाच्या प्रत्येक इराद्या खातीर. विक्टर पिंटो हांच्या इराद्या खातीर. जायते रीण आसात ते फावरी जावचे खातीर. तशेंच तुमच्या मतीन काळजान कितें आसा ती मागणी इरादे ह्या वेळार भगवंत पाद्रे पियोच्या मजतीन दवरया. जायत्यांनी आमकां मागोवंक विसारलां तांचो आमी उडास काडया. जायते आमचे भाव भयणी पिडे शिडेंत आसात, कश्टांत आसात, गरजेवंत जावन आसात, तांचो आमी उडास काडया. आमचे बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. प्रमाण मरे कृपेन भरलेले समी तुजे संगता अस्त्र आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रामपती येता. हे म्हज्या जेजू तुवें सांगलां सतत हांव तुमकां सांगता, सर्ग आनी संवसारांत पूण म्हजी उतरां सराशिनात. आतां हांवें मागचें तें म्हाका लागतलें म्हूण खंडीत बरोबरचो आसा. आमची तें सवां आमी पाद्रे पियोच्या पांयां तळी दवरता आसतना ताणें केल्ल्या सर बरेपणाचो उपकार आमी आठोवया. आमच्या काळजा म्हण ताण ते दिनवास आमी उसारया. आमच्या बापा सर्गींच्या तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कुशी सर्ग जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे सुकलेल्या मुक्षितांव तशी आमची पातकां बोगूस आनी आमकां ताळणेन पडोवन दिवं नाका पूण वायटांतले आमकां निवार. मान मरे कृपेन भरले समी तुजे संगता अस्त्र आमी तातूंत सदैव आनी सदैव फळ तुजे कुशीचें जेजो. भगवंती मरिये देवाचे माये आम्हा पाप्यां खातीर विनंती कर आतां आनी आमच्या मरणाचे कडेन महिमा बापा आनी पुता आनी पवित्र आत्म्या जशें आदी तशें आतां सदां सर्वदा आमेन. जेजूच्या पवित्र काळजा तुजे रामपती येता. हे जेजूच्या पवित्र काळजा कश्टांतल्यान थंय दया दाखय नासतना रावचें तुका आसात. आमचे निर्भागी पातक्यांचे तुजे काकूळ दाखय. तुजे आनी आमची मोवाळ आवय मोरयेच्या दुखेस्त आनी गुलाबी काळजा मारिपात आमी तुजे लागीं मागची कृपा तूं आमकां लाभय. नमान रणये काकुळचे मये नमान आमच्या जिवा अमृतान बरवशा तुका आमेलो मारता. आमी पदी शिवची बाळकां ह्या दुकानांत आसतना आस्कार हुस्कार आसून आमी तुका आराधना करता. तर तूं आमचे शिकये हे तुजे काकुळचे दोळे आमचेर परती आनी ह्या पदेशा उपरांत तुजे कुशीचें सदैव फळ तुजो आमकां दाखय. हे दयाळी हे मोगाळी हे दुलाबी ओंकार मरे भगवंती देवाचे मे मोपसत विनाती कर. क्रिस्ताच्या बसवण्याक आमी पाव जावचे खातीर सांज उजे जेजूच्या पसक्या बापा आम्हा पासत विनंती कर. सांग पियो आम्हा पासत विनंती
विनंती कर देवाच्या मोगान पेटलेल्या आमा पासत विनंती कर आवपै कालतो जावन जियेल्ल्या आमा पासत विनंती कर कष्टाण वरांतली रसान सांबाळलेल्या आमा पासत विनंती कर फ्रांसीस आसिसाच्या पटला उदारा आमा पासत विनंती कर कपचिन वर्दीच्या अलंकारा आमा पासत विनंती कर सम्याच्या पशवांच्या गायांनी नेटेलेल्या आमा पासत विनंती कर एवकरिस्ताते भक्तीन भरलेल्या आमा पासत विनंती कर तुमसरच्या सक्रामेंता मुखान देव बापाची काकोळतो दाखयलेल्या आमा पासत विनंती कर विधेयपणाच्या आदर्श आमा पासत विनंती कर मागण्या ते रस्तान सांबाळलेल्या आमा पासत विनंती कर तुझ्या संतीपणान कालतो जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर सर या जाकांक आदर्श जाल्ल्या आमा पासत विनंती कर आत्म्यांचे बचवे खातीर वावरलेल्या आमा पासत विनंती कर पिडेस्तांक भलायकेच्या दायजा आमा पासत विनंती कर गरजेवंतांक तक्षणां पावच्या आमा पासत विनंती कर तुका उलो मरतल्यांच्या बरवशा आमा पासत विनंती कर आमा समेस्तांच्या आदारा आमा पासत विनंती कर सांपियो आमा पसत विनाती कर ख्रिस्ताच्या बसण्यात आम्ही फाव जावचे खातीर ये देवा तुझ्या सभाका सांपियोक समर्पी जिनेक आपण दिवन विविध कुरपे देण्यानी बरलोय आणि भगवान फ्रांसीस आसिसाच्या शेतान क्रिस्तसो याजक जावन मागलोय ताच्या मागण्या आनी पुण्या वरवीं आमी आमकां फोव जाल्ल्या अभ्यासान तिरस्तानेन रावून क्रिस्ताक साक्षीदार जावन जियोंक आमकां तुज्या कुरपे देण्यानी बर म्हण मागता क्रिस्त आमच्या सुम्या वरवीं सर्वेस्पर तुमकां आशिर्वाद दिवं आनी तुमकां सांबाळूं सर्वेस्पर आपल्या मुखामळाचो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं सर्वेस्पर तुमी सांपियोचे दवरलेली भक्त म्हणून घेव आनी तुमची मागणी फळादी करूं आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं आमेन. सर्वेस्परा आमच्या मोगान रचणारा, काकुळदारा आमच्या मोगान पोसणारा, नीतीदारा आमच्या वरमून सुखदारा, बलिदान मानून घे देण्या दातारा, उतार तुझे आयकूंक आमी आयल्या, जिणिताचेर बांदूंक आमी जमल्या, प्रेरीत जावन तुजेर गांव शिक्षक आत्मिकली जावं मागता हांव तुजे बेसांव, प्रेरीत जावन तुजेर गांव शिक्षक आत्मिकली जावं मागता हांव तुजे बेसांव. ह्या मिसा वेळार ह्या सर्त सावा खातीर आमी मागुया. देवादीन रॉयडन मेंडोन्सा अचात्म्या खातीर ते सावन दिला सेल्मा डी पावला आनी कुटुंब. पुलगत्रींतल्या आत्म्या खातीर ते सावन दिला फ्रांसीस मेंडोन्सा आनी एडना डिसोजा. देवाकर गांदिता रोजम्मा. देवादीन सिसिलिया डिमेलो आनी तशेंच अर्गामी स्थिता स्टेल्ला सिक्वेरा. सा पाद्रे पियोच्या मोजातीन लाभल्या उपकारा अर्गामी स्थिता वायलेट सिक्वेरा. सा पाद्रे पियोच्या मोजातीन लाभल्या उपकारा अर्गामी स्थिता सेलेस्टिन डिसोजा. सा पाद्रे पियो ताण लाभलेल्या उपकारा अर्गांदिता आयडा क्रास्ता. देवादीन जॉयल डिमेलोच्या आत्म्या खातीर त्या सावन दिला रिन्ना डिमेलो आनी कुटुंब. देवाकर गांदिता गॅल्विन फेर्नांडीस. सा पेद्रपीचे मजतीन लाभल्या उपकारार गांदितात ज्योती रोजारियो, सिंथिया मतायास, सँड्रा मार्टीस. ह्या सर्त सवा सभे आमची मागणी आनी इरादे ह्या वेळार भगवान पाद्र पियोच्या मजतीन सम्या समकर दवरया. बापाचे आनी पुताचे आनी पवित्र आत्म्याचे नांवे आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं.
जेजू क्रिस्त थंय बोमुगाळ सांव पाद्रे पियोच्या भक्ती काणू आज आमी हांगासर मिसाच्या बलिदानाक आयल्या जेजून आमकां आज 61 दीस फावो केला. जेजूच्या काळार जायते पिडेस्त आसले. जेजून तांकां बरी केली हें आमी वंजलांत आज आमी आयकता. पूण वेळ काळ बदलता आसतना पिडेचें स्वरूपय बदलता. आज पिडा कितें म्हूण विचारल्यार एक आस्पत्रेंत कश्टातली तांची पिडा आसा. दुसरे आमच्या कुटुंबांनी प्रायस्त जावन पिडा शिडा आपणायल्लीं आसात. वा आतांच्या काळार आमच्याच कुटुंबा मदें भाव भयणी मदें कॅन्सर तशें किडनी फेलियर जावन डायलिसीस जावची असले जायती पिडा मारेकार पिडा म्हणटा आमी आमच्या दोळ्या समकार आसात. आमचे भाव भयणी वळवळटात. हार्ट अटॅक आज चड आनी चड चडोन गेला. कोण केदाळा म्हणलें आमकां गॅरंटी ना. भुरगीं जावं दी तरणाटी जावं दी हर एकली आमी हर एका रितीन वळवळून आसा. देखून आज पिडा शिडा म्हणली गजाल फकत कुडीची मोतीची मात्र न्हय आसता. आज पिडा शिडा म्हणली गजाल कंतीची बेजारायची जाल्या. कोणाक कंत आसा ती पिडा, बेजाराय आसा ती पिडा, कोणाक टेन्शन आसा ती एक पिडा, कोणाक मुखार निरासपण आसा मुखार जिजीने कितें म्हूण समजना ती एक पिडा. देखून पिडेचें स्वरूप पळोवंक गेल्यार निमाणें हर एकली आमी एकानी एका रितीनी एकेका पिडेन कश्टून आसा. देखून आज जेजू आमकां कितें संदेश दिता. आज आमी हांगासर आयल्या. भायली पिडा तूं पळयनाका, काळजाची पिडा तूं पळय. देवाच्या संबंदांतय तुजी पिडा आसा गिन पळय. देवाक तूं कितलो वेळ दिताय तुज्या जिवितांत. तूं दिनाय जाल्यार ती पिडा गी म्हूण पळय. हें सगळें आमी समजूंक जाय. कित्याक म्हळ्यार संवसारी संगतो आमकां विपरीत मापान आकर्शीत करतात. आमकां समजनातल्या मापान आमकां आकर्शीत करतात. हर एकी बरें म्हूण चिंतूंक सयत आमकां एक वेळ नातल्या त्या स्थितीक आज आमकां पावयला. हर एकी बरें म्हणलें बरें आमच्या दोळ्या मुखार दिसता. पण गैरें गैरें केदाळा हें सगळें नापयस जातात म्हूण आमकां कळना. आज सुमयाचो आदार मागया, कृपा मागया आनी मिसाचें बलिदान आमची नीज पिडा कितें म्हूण समजूंक आमकां प्रेरण जावं दी. प्रार्थुया. सर पदवेदारा आनी शासनाच्या देवा, तुजे दैवी कृपेन तुज्या याजका सांपियोक तुज्या पुताच्या पाशावाच्या घायांनी नेटोवन ताच्या कुर्साच्या मिस्तेरान भागीदार केलोय. अशें ताच्या मिसावा वरवीं तुज्या अगणीत मोगाची दया मया आमकां उगडापी केली. ताच्या मागण्याच्या आदारान आमी सदांच क्रिस्ताच्या पाशावांत एकवटून रावूंक आनी संतोशान ताचे महिमेंत वांटेले जावंक आमकां फावो कर. आमच्या सुमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो करो देव तुजे सवे पवित्रात्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासनाच्या सासना. आमेन. सामुएलाच्या पयल्या पुस्तकांतलें वाचप. भुरगो सामुएल एलीच्या नदरेकाल सेरेस्पराची सेवा करतलो. त्या दिसांनी सेरेस्पराचे उतार चडाशे आयकूंक मेळनातलें आनी दर्शनां अप्रूप आसली. एक दीस एली आपल्या सदांचे सुवातेर न्हिदोन आसलो. ताजी दिश्ट मंद जायनातली देखून ताका कांय दिसनातलें. देवाचो दिवो आजून पालवंक नातलो आनी देवाची सोल्या पेट आसली. त्या सर्वेस्पराच्या मंदिरान सामुएल न्हिदोन आसलो. तेन्ना सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. ताणें जाप दिली, हांव हांगा आसा. आनी तो येयल्या शर्शी धांवलो आनी ताणें म्हणलें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलय. एलीन जाप दिली, हांवें तुका आपोवंक ना. परत्या न्हिदोंक वच. तो न्हिदोंक गेलो. परतून सर्वेस्परान उलो केलो, सामुएल सामुएल. तो उठलो आनी एली शर्शी वचोन ताणें म्हणलें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलय. पूण ताणें जाप दिली,
म्हज्या पुता हांवें तुका आपोवंक ना, परतू न्हिदोंक वच. तेदोळ पर्यंत सामुएलाक सर्वेस्पराची वळख नातली आनी सर्वेस्परान आपले उतार ताका तेदोळ पर्यंत कळीत करूंक नातलें. सर्वेस्परान पत्र्यान तिसऱ्या फावटी सामुएलाक उलो केलो. तो वटलो आनी एलिशरशी वचून ताणें म्हणलें, हांव हांगा आसा, तुवें म्हाका आपयलय. सर्वेस्पर भुरग्याक आपयता म्हूण तेदना एलियाक समजलें. देखून ताणें सामुएलाक म्हणलें, न्हिदोंक वच आनी तो तुका परत्यान उलो करीत जाल्यार जाप दी. उलय सर्वेस्परा, कित्याक तुजो सेवक आयकता. सामुएल आपल्या जाग्यार न्हिदोंक गेलो. सर्वेस्पर येवन ताज्या सरशी उबो रावलो आनी आदल्या बरी ताणें उलो केलो, सामुएल, सामुएल. सामुएलान जाप दिली, उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवक आयकता. सामुएल वाडलो आनी सर्वेस्परा ताजे सवय आसलो आनी ताजें एक उतार निर्फळ जावन ताणें दिलें ना. आनी सगळी इस्रायल प्रजा दान तावन बेहर शेबा पर्यंत सामुएल सर्वेस्पराचो कोरो प्रवादी म्हूण वळखूंक घेवंक लागली. देवाचें उतार हें. देवाचें व्हड उपकार. सर्वेस्पराची वाट हांव पळयतलो. ताणें म्हजेर बागवून दिश्ट घाली, म्हज्या बोल्याक कान दिले. जो कोण सर्वेस्पराचेर आपलो विश्वास देवता आनी बोंब्या कुशीन परतना वा कोर्ट्या देवांक बसतल्या संगी मेळना, तो कोरोस बागी. आपणे तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. यज्ञांनी भेटून येवं तुका नाका जाली, पूण तुज्या उतराक म्हजे कान उक्ते केले. होम आनी दोश परिहार बल्यो तुवें मागूंक नाय, तेन्ना आपले हांव येता मोळे हांवें. आपणे तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. शास्त्राच्या ग्रंथा कडल्यान म्हजे विशीं सांगलेले आसा. देवा म्हज्या, तुजी कुशी करूंक म्हाका संतोष. तुजे धर्मशास्त्र म्हज्या अंतस्करणान रोंबोवन आसा. आपणे तुजी कुशी करूंक हांव येता सर्वेस्परा. आपणे
शेळयो म्हजो तळो आयकतात म्हणटा सर्वेस्पर. हांव तांकां वळखता आनी त्यो म्हजो पाटलाव करता. Alleluia, 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 Alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसो. मार्का प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका सौम्या. जेजू सिनागोगांतलो बायसन वेतस शिमाऊच्या आनी आंद्रेच्या घरा गेलो. जाकोब आनी जुआंव तांचे संगता आसले. शिमाऊची सासूमाय तापान न्हिदली. जेजू थंय पावतच तांणी ताका तेचे विशयांतली खबर दिली. तो तिचे सर्शीन गेलो आनी तिचो हात धरून तिका उठयली. तेच घडये तिचो ताप सुटलो आनी ती तांची सेवा करूंक लागली. सांज जावन दीस बुडतच समेस्त पिडेस्तांक आनी देवसार लागलेल्यांक लोकांक जेजू सर्शीन हाडली. सगळे शहरच त्या घराच्या दरवट्या लागीं जमो जाल्ले. थरावळ पिडेनी कश्टांतल्यांक जेजून गूण केली. सबार देवसार धांवडायले. पूण तो कोण म्हूण ते देवसार जाणा आसले देखून तांकां ताणें उलोवंक सोडलें ना. दुसऱ्या दिसा उजवाडच्या आदीं जेजू उठलो आनी जण नातलेले एकसुरे सुवातेर वचून थंय मागणें करूंक लागलो. हेणें शिमाव आनी ताचे संगाती ताका सोदून गेले. ताका सोदून काण ते म्हणाले, सक्कडी तुका सोदतात. पूण जेजून तांकां जाप दीन म्हळें, वचुया आमी लागशिल्ल्या हळड्यांक आनी शहरांक. थंय हांवें सुवार्ता परगट करूंक जाय. हेच खातीर हांव आयलां. अशें तो आख्ख्या गलिल्यांत भोंवून तांच्या सिनागोगांनी सुवार्ता परगट करीत देवसार धांवडायत आसलो. सौम्याचे शुभ वर्तमान. वाकणी तुका क्रिस्ता. थंय हांवें सुवार्ता प्रगट करूंक जाय. हेच खातीर हांव आयलां. जेजू क्रिस्त थंय भोवमोगाळ भगवान पाद्रे पियोच्या भक्तिकानू. एका मनशान ताचें एक सेकंड हँड कार म्हणटा आमी, ताचें कार आसलें विकलें. ते आनी एकल्याक वेताना सेकंड हँड कार जाता. तो घेतलेलो मनीस ते पयशे ताका दिवन कार घेवन घरा वचून ताणें डिक्की उक्ती करून पळयता थंय एक ल्हान पेटूल शेक आसलें. तें कितें म्हण उक्तें करून पळयतना तातूंत थोडीं मोतयां आसात, मोलादीक मोतयां. आनी चिंतलें हें कितें ताणें पळोवना शेत. देखून तें पेट्रोल घेवन तो फाटीं गेलो त्या धन्या लागीं. कोणें ताका कार दिल्लें आनी म्हणालो, आनी सायबा हांवें हें कार घेतलेलें, पूण ही मोतयां कशीं आयलीं खंय तावन. ताका तो म्हणालो, वय पुलिसांत लिपोवच्या खातीर हांवें ती मोतयां लिपोवन दवरलीं, पूण म्हाका ती कार काडूंक उडसना. पूण तुवें फाटयान म्हाका दिलें, देखून तुका हांतलीं 2 मोतयां तुका दिता, मोलादीक मोतयां तुका हांव फाटीं दिता म्हणालो. ताका हो मनीस म्हणालो, म्हाका नाकात, हांवें पयलें 2 काण दवरल्यात म्हणालो. ताका अजाप जालें. ताणें पळयलें, उक्तें करून पळयलें, मिजलीं समाजात. खंय काडल्यात तुवें? 2 काडल्यात ना. प्रामाणीकपणान सत म्हणली मोतयां म्हजे लागीं आसात, ती हांवें पयलें काण दवरल्यात, तुजी मोतयां वापरचें ना. मोगाळ भाव भयणीनो, पिडेच्या विशयांत आमी आज समजता. पिडा म्हळ्यार कितें देवान आमकां दिल्ली. आमी आसले बरें घेवची
थोडी पिडा गूण जाता, दोतोरा लागीं वेताना गूण जाता, थोडी पिडा गूण जायना. ताका आमी इंग्लिशान सांगणी आसा, वॉट इज नॉट क्युअर्ड शूड बी एन्ड्युअर्ड म्हणून आसा. आमी ती आसा तशी घेवची पडटा. आनी एक पिडा आसा ती कोणाक दिसना, ती म्हाका आनी तुका मात्र दिसची, तुमच्या काळजांत आसची, मनांत आसची. कंत पिडा इम्प्रेस जावयेत. पूण ह्या सर संगती फाटल्यान आज आसा आमचो देव आनी तो गूण करचो. देखून जेजू गलिलयाक आयलो आनी ही सुवार्ता ताणें प्रगट करीत आसतना ताणें जायत्या लोकांक गूण केली. हांवें काल असं सांगलें, एखाद्या वेळा जेजू फकत गूण करूनच गेल्लो जाल्यार गलिलयान ताणें जायत्यो आस्पत्री आसत्यो आसल्यो आनी सगळ्यांक आयिल्ले आयिल्ले बरे गूण करून तो धरतालो ना. जेजून एक गलिलया गांव जाल्या उपरांत तो कफरनावा गेलो. कफरनावातान अन्यका गांवां गेलो. ह्या गांवांतान गांवन गेलो. कोण ताका पिडेस्तां मेळटालीं तांकां मात ताणें गूण केली. तेय पवित्र पुस्तक म्हणटा सगळी पिडेस्तांक गूण जावनात. जेजून म्हणटना सांगचें आसलें, जेजून गूण करता सांगचें आनी तुज्या बावार्था प्रमाणे तें तूं गूण जाताय. पण कोणा बावार्थ नातलो ते गूण जावना. तांचे विशयान वांजेल कांय सांगना, आमकां गरजे ना. पूण गूण जाल्ल्या विशयान मात्र आमकां सांगता. पूण गरजेचें कितें म्हणून सांगल्यार सगळ्या वांजेलांत उजवाडच्या आदींच जेजू उठलो आनी जण्णांतले एक सुर सुवातेर वचून मागणें करूंक लागलो. आनी मागण्यांत जेजूक त्या देवा बापाचो संबंद आनी हेराचो संबंद सारको दिसतालो. देखून जेजून म्हणटा, हांवें दुसऱ्या शहराक वचूंक जाय आनी थंयसर सुवार्ता प्रगट करूंक जाय. कसली सुवार्ता? सुवार्ता म्हणल्यार कुडीची पिडा गूण जावची सुवार्ता न्ही. सुवार्ता हांगासर तुज्या प्रामाणीकपणान आनी सतान तूं कशें जियेताय ताचे प्रमाणे तूं तुजी जिणी वांटून घेता, मांडून घेताय. आतां दाखलो दिवचो जाल्यार आयच्या पयल्या वचपांत हो भुरगो सामुएल, ताका देवा विशयान कांय कळीत ना. मागतालो अशी येता, देवळान तो आसलो ल्हान भुरगो. ताका काम आसलें इतलेंच देवळाचो तो दिवो राखचें आनी तो ताचें काम करनासलो. दिवळ पावलो वता म्हणटा तो पेटोवन दवरतालो, तेल घालतालो, तें काम करनासलो. आनी तो न्हीद येत आसतना देव ताका आपयता, सामुएल सामुएल. बोवा पुरब्याचें वसाप हें, बोवा पुरब्याचें आमच्या काळजाक दादोसकाय दिवचें, कन्सोलिंग आवर हार्ट. आनी हें वसाप देवा ताका आपयता. सामुएलीक समजना देवान आपयलें म्हणून. तो धांवता येली लागीं आनी येली तो येजात आनी येली म्हणटा, ना हांवें आपोवना तुका, तूं वचोन न्हिदे. सामुएल दुसरे फावटी धांवता आनी परत्यान येली म्हणटा, हांव तुका आपोवना, तूं वचोन न्हिदे. आनी तिसरे फावटी आपयता आसतना परत्यांदा उरल्या वेळार येली म्हणटा, आतां ताका कळटा कांय देवूच उलोवना सामुएली संगी. आनी आपयतना सांग कितें उतरां? बोवा पुरब्याचीं उतरां हीं. उलय सर्वेस्परा, तुजो सेवाक आयकता. सामुएल एक प्रामाणीक भुरगो, एक सतासो भुरगो तो. आनी असल्या देवा थंय असल्या निरंतर संबंदा वरवीं उपरांत दावीद रायाक मागसो तो नितीकर्ता जावंक पावता. पयलो राय इज्रायलाचो साऊल, तो बरी जिणी जियेना म्हणल्या खातीर दाविदाक मागता. आनी दाविदी भुरगो. आनी ह्या वेळार दाविदाक मागूंक गेल्ल्या वेळार ते 7 जाण पूत आसले जेस्सेक. आनी सामुएल म्हणटा, तुज्या पुतां पैकी आपय. एकलो दाडंग जीव आसो, जेस्सेचो पूत, हाका देवान विसवना. आनी एकलो लांब आसा, ताका देवा विसवना. आनी एकलो बरी निपूण आसा, तांकां कोणाक विसवना. निमाणो खंय आसा? निमाणो, ताका तकलेन कांय ना, बेरो तो. देखून ताका बोकऱ्यां सोरोवन धाडलां. आनी ह्या वेळार सामुएल म्हणटा, देव पळयता भितरली सबाय. आमी मनशान पळोवची भायली सबाय. आमी मनशांनी पळोवची भायली सबाय, देव पळयता भितरली सबाय. दावीद एक सतासो भुरगो, प्रामाणीक भुरगो. आनी सामुएलाक हो अणभव जालो ताच्या ल्हान प्रायेर, देवान ताका विसलोलो म्हूण. आतां तो अन्येकल्याक विसतानाय तसलोच तो प्रामाणीक आनी सतासो मनशाक तो विसता. कित्याक देवी सत, देवी प्रामाणीक. देखून कोणात हें प्रामाणीकपण आसा, कोणात हें सत आसा, ताका भायली पिडा ना, भितरली पिडा येना. आसल्यारय ताका मांडून घेवची ती सकत देव ताका दिता. भगवंत अल्फोन्सा तिची जिणी पळया, निमाणें ती मरता आसतना वळवळून मेल्ली. ती सांज जावं पावली. तिका पिडा नातली म्हण न्ही, ती कश्ट जातली म्हण न्ही. आनी तिच्या पिडेन तिका मोरण दिलें निमाणें. कित्याक?
तिचें काळीज नितळ आसलें, मोण नितळ आसलें. आज आमचें काळीज आमचें मोण नितळ ना जाल्यार तीच व्हडली पिडा. दुसरी भायली पिडा येतात वेतात. कित्याक हांव जायते फावटी थोडे फावटी प्रायस्ता लागीं उलोवन बसतना तांच्या काळजाची दादोसकाय सांगता ती. तांच्या तोंडार आसलो हांसो पळयतना कळटा तांच्या जिणेचें संतुश्टपण. पूण थोडीं पुरपुरतात निराशेंत आसात. कित्याक काळीज मोण आनीकी नितळ ना. देखूनच जेजून म्हणलें आसा, नितळ मोणाची कितली बगी कितें देव तांकां पळोवंक मेळटलो. देखून हें नितळ काळीज नितळ मोण आमचें तें आसा जाल्यार आमची पिडा म्हणली आसची ना. कितें पिडा दिला जाल्यार ते कुडीन आमकां सोंसूंकी देव बळ गटाय सक दितलो. देखून पाद्रे पियो लागीं आयिल्लीं सगळीं ती काळजान नितळ जातालीं, मोणान नितळ जातालीं. उपरांत तांचे बावडटाले गूण ती कुडीन नितळ जाली ती दुसरी गजाल. पूण पयलीं आमकां गरज जेजून कशें मागणें केलें, सामुएली कसो मागणें करतालो, मागण्याचो स्पिरीट कोणा थंय आसा तें काळीज मोण नितळें आसा. प्रामाणीकपणान सत म्हणली ती मोतयां कोणा लागीं आसात तांकां बैली सबाय दोसची ना. काळजाची सबाय देव दितलो. देखून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार जेजू उंडो मोडून म्हाका आनी तुका दिता आनी म्हणटा, गे बाबा भयणी हो उंडो हांव प्रामाणीकपण जियेलो, संवसाराची सबाय म्हाका आकर्शीत करूंक ना. देखून तुजे खातीर हांवें जीव दिला. गे हो वायन हें म्हजें रगत तुजे कुडींत आनी म्हजे कुडीन वळचें रगत. कशें म्हजें रगत हेरां खातीर हांवें भेटयलें, तुजें रगत तुजी जिणी सतान प्रामाणीकपण जिये. संवसारार कश्ट आसलेस, मरता पसर तुका कश्ट आसतलेस, पूण हांव तुका केदें सणसणा. तुजे सगळें हांव सदांच आसतलो. देव आमचे सगळे आसूं दी, कृपा दिवं दी, बळ दिवं दी म्हणून ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमी मागुया. आमेन. आमगे सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्याच्यो तीन वाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो उंडो गोवांचो भेटयता बापा वायंदाकांचो अर्पिता तुका गुर्तो मोगाचो एकवटाचो बापा क्रिस्ताकूण जगती तूं आमकां काणगी सोम्या काणिको मोगाळ तुज्या भुरग्याचो तीनवाशी काळजान दिवच्यो जावं त्यो तुज्या मोगाच्यो. म्हज्या मोगाळ भावांनो आनी भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें हें पवित्र बलिदान सर पदवीदार देव बापाक मनवलत आसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी महिमेक आमच्या नित्य परमेश्वराच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेव. बापा, तुज्या सेवका सांप्यो उडास काडून आमी ही दाणां तुका भेटयता. ती तूं मानून घे आनी तुजे महिमे खातीर आमी भेटोवचें हें बलिदान आमकां ससनाच्या जिविता व्हरून पावूं. हे आमी मागता आमच्या सुम्या जेजूचे नांवे. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं, तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांतय उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वासुया. वय अशें आमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर पदवेदार आनी सासनाच्या देवा, सर काळी आनी सर ताई जेजू क्रिस्ता आमच्या सोम्या वरवीं आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीसो आनी आमच्या फायद्यासो. तुज्या संत भक्ता सवे तुका महिमा मेळटा, कित्याक तांच्या पुण्याचें इनाम तुज्या देण्याचो मुको. तुज्या भक्ता सांप्योच्या जिणेद्वारी तूं आमकां आदर्श दिताय. ताच्या मागण्याच्या बळान
तूं आमकां आदार दिताय. तुजे कृपेचे मजतीन आमकां तूं तुज्या भाव भयणींत एकवटायताय. अशें तुज्या पुता जेजू क्रिस्ताचे साक्षीदार जावं ताचे महिमेंत आमकां वांटो मेळटा. देखून सगळ्या देवदूतां आनी भक्तां सांगाती विश्वासान आनी व्हडा मोगान निरंतरी आमी तुजें किर्तन एकाच ताळ्यान गायता. संसार भरला तुझ्या वैभवान, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. सर्वेस्पराचे नावे येता ताका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय, उत्सर्गी तुका जय. बापा, करोस तूं पवित्र, तूं सगळ्या अपवित्रपणाची झर तुज्या पवित्रात्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपले सुकुशेन कस मरण सोसूंक वेच्या आदीं ताणें हुंडो घेतलो. तुका दिन वाचून तो मोडलो. तो आपल्या शिसांक दिलो आनी म्हळें, हो, तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पूंची. तेच परी जेवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो. ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सस्नेक कराराचें हें रगत. पातकांचें बक्षाने मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत हें वारवतलें. हे म्हज्या उगडासाक करा. भावार्थाचो घोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी समारंता, तुझे पुनर्जीवनपण आमी परगटता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता आनी हो जिवीत असो हुंडो आनी सोडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवं आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फोव केलें. देखून आमी तुका दिन वाचता आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्रात्म्या वरवीं एकठांय कर म्हण आमी नम्रतेन मागता. सर्वेस्परा, अख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेले तुजे पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी लियो आमच्या भगिवंत बापा, पिटर पावल आमच्या गोळी बापा आनी सगळे येजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मरण पावल्यान
त्या आमच्या भाव भयणीची काकुळट कर. तांकां आनी तुजे इश्टगातेन मरण पावल्ल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फोव कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हण आमी मागतां. हांव कुंवार मरे देवाचे मेळ संगाती, भाग्यवान जुजे तिचो पती, भाग्यवान धर्मदुतां आनी सरकाळी तुका मनवल्या त्या सगळ्या भक्तां बराबर आसिसीच्या सांत फ्रांसीस आनी सांत क्लारा, सांत आंतोनी आनी भाग्यवान पाद्रे पियो बराबर ससनाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांचे संगता तुजे महिमा गावंक आमकां फोव कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्याच जेजू वरवीं, त्याच जेजू संगता, त्याच जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सरपोदवेदार बापा सर्वंदन आनी वैभव तुका सासनाच्या सासना. आमेन, आमेन, आमेन. आमच्या सोडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेले प्रार्थन दीर्घेवन म्हणुया. आमच्या बापा सर्गीच्या तुझें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, तुजी कशी सगळ्यात जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपट्टो ग्रास आज आमकां दी आनी आमी आमचे इश्टवेल्यांक बक्षितांव, तशें आमची पातकां बोगोस आनी आमकां ताळणेंत पडोवन दिवं नाका, पूण वायटांतले आमकां निवार. सर्वेस्परासर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत स्वस्थकाय आमकां दी. सर्गींचे भाग आनी आमच्या सोडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान अतिरेकतेल्यांक आमकां तुजे उदार काकुळतेन सर पदकांतले सुटाय आनी सर आकंदांतली वाटाय. कित्या राजवर्गी पदवेने महिमा तुजी ससनाच्या ससनाक. सुमया जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदुता मुळे तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पदकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या बावडताचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं जी येताय आनी राजवट चलयताय सासनाच्या सासनाक. आमेन. सोमयाची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. एकामेकाक शांती दियात. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमची काकुळट कर. देवाचे शिळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराचे पाप करता ती. शेळयेच्या जेवणाक आपयलेली आमी सर सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुजे उतरांत म्हाका भलायकी मेळटली.
Jesus I मागता. सोम्या आमी समेस्तल्याव दितो विशेवांका. क्रिस्तोन चलवून गेल्या वास्ता लाभय शांती आता. यात्रिकामी सर जावन आसा बसयल्या गांवाक पयण करता. तुज्या आदारार पातिता तू जीसस आय मागता. प्रार्थूया. देवा आमच्या मोगाळ बापा, ससनी जिविताच्या खणान तुवें आमकां दोशी केल्याय. सांपियोचे आदर्श आमी घेवंक आनी आमचे निस्वार्थी सेवेद्वारे आमी तुका महिमा दिवं आनी आमच्या भाव भयणीचे सेवेन जिवन सरव करपा दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नवे. आमेन. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. तुमचे तकले आमी बगावया. सर्वेस्पोर तुमकां आशिर्वाद दिव आनी सांबाळूं. आमेन. सर्वेस्पोर आपल्या मुखामळसो प्रकाश तुमचेर फांको आनी तुमची दया करूं. आमेन. सर्वेस्पोर तुमी सांपियोचे दवरलेली भक्त म्हणून घेवन तुमची मागणी फळादी करूं. आमेन. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्रात्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूं. आमेन. वसून याद क्रिस्तचे शांतीन तुमकां धाडता. देवाची वोड उपकार. आतां पयले उंड्याचेर आशिर्वाद, उपरांत तेलाचेर आशिर्वाद आनी आमचेर आशिर्वाद आमी मागसो आनी उपरांत निमाणे तेलावणी आसतली. सोम्याचे नवी आमचो आदार. ताणे रचला सर्ग आनी संवसार. सोम्या दयेन आयक म्हजे मागणे. आनी म्हजी भोग तुजेशी पावून दी. सर्वेस्पोर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. मोगाळा बापा, आमचेर तुवें सांपाद्र पिवचे विनवणेन वतलेल्या सर करपे देण्या पासत आमी तुका अर्घ दिता. सर वस्तू तुजे तान उपजतात आनी मनशां दादोशी करतात. तर ह्या वेळा आमी मागता हांगासर हाडलेल्या हुंड्याचेर तुजो आशिर्वाद घाल. हे हुंडे स्विकार करतले आमच्या आत्म्या तशें कुडीक बरी भलायकी घटाय आनी पोशण मेळूं. हे स्विकार केल्ले आमच्या जिवनांतली सर पिडाशिडा गूण जावं. हे मागणें आमी भोवतीर बरबरतान बरवशान सांपाद्र पियोचे विनवणेन मागता क्रिस्त आमच्या सम्या वरवीं. आमेन. हे पोटी आमी त्या लावणी करच्या पयलें आमी समजूंक जाय कित्याक त्या लावणी म्हणलें. पयल्यान पयलें जेजू आमकां आपडटा आनी जेजू आमकां आपडच्या पयलें आमचें काळीज मन नितळ आसूंक जाय. हें गरजेचें. देखून आमी तेलाचेर आशिर्वाद घालतले तुमचेर आमी आशिर्वाद मागतले. देखून एक घडी आमचे दोळे धांपया. कोणें उबो रावंक कसतात आनी बसून अशें येता. आमचे दोळे आमी धांपया. आमचेर आमी आशिर्वाद मागया. उडास काडया आयचो दीस दिल्ल्या देवा खातीर. आनी हांगासर आमकां ह्या कोपेला येवंक देवान आमकां फोव केला. आनी हांगासर ह्या कोपेलांत आमी आराधनांत आनी नोवेनांत आमी वेळ करशिल्लो आनी हे मिसाचें बलिदान आमी भेटयलें. हे सगळें देवाच्या कुशे प्रमाणे जावनूच आसा. ह्या मिसाच्या बलिदाना वेळार आमकां जायत्यांनी मजत केल्ली आसा. आमी उडास काडया आमच्या कापुचेन पाद्र्या पासो जायते पटी हांगासर ते आमकां मजत करून आसात. आमी उडास काडया आज आमकां कुमो केल्ल्या आमच्या गायन मंडळीचो सर सांद्यांचो वासा पासोल्ल्यांचो भोव अपूर्बायन किर्तन गायलेल्यांचो आमचो भाव सिप्रियान वास हांचे पासत देवाक आमी अर्घां दिवया. आमचो भाव नैनल डिवायन वर्डा दरवी हांगासर आमचे
हे सगळे मागणे जायत्या लोकां पावशें करता. ताचे पासो ताच्या फुडारा पासो ताच्या कुटुंबदारां पासो ते आमी उडास काडया. आनी आमकां कोणे परे कुमो केल्या एक घडी देवाक आमी अर्गां दिवया. केदाळ आमचें काळीज आनी मोण देवा थंय दिनवासनेन उबारता तेदाळ आमचें काळीज रिती नितळ जाता. आतां आमी उडास काडया कोणाचेर आमचे दुस्मानकाय आसा. केदाळ दुस्मानकाय आसा तेदाळ आमची त्या लावणी कांयच आमकां परिणामकारी जायना. तांचे पासत आमी मागया. एक देवाचे कशे प्रमाणे जाता जायत्यान आमकां दुखयलां अशें वा कोणाक बोगसूंक की आमकां त्राण आनी बळ ना अशें ह्या सगळ्या संगती आमी उडास काडया. त्या मनशां आमी उडास काडया. आमचे दोनी हात आमच्या तकलेर दवरया. अशे तकलेर दवरया. तकलेर दवरून सर्गींच्या बोवदयाळ बापा या तुज्या भावाक आनी भयणीक हांगासर तुवें तुज्या भुरग्यांक हांगासर तुवें एकठांय लाय. तुज्या मोगान हांगासर तीं आसात. जायते त्याग आनी सॅक्रिफीस ही आमची भाव भयणी करन आसात तांच्या कुटुंबाच्या जिवितांत. जायते संदर्भांनी ती मस्त कश्टाल्यांत वळवळ्यांत आनी जिणी असो मिस्तेर नेनासतना थोड्या फावटी निराशी जाल्लीं आसात. या तुज्या भावांक आनी भयणीक हेच घडये तूं आपड बापा. तुज्या पुता द्वारी तांची काळजां मोणां आनी नितळ कर. कशें तुज्या पुतान कुड्ड्यांक दिश्टी दिली. मोणे आनी उलोवचें बरें केलें. भेऱ्यांनी आयकूंचें बरें केलें. तोंट्यांनी चलचें बरें केलें. कोडकारांक नितळ केलें आनी पिडेशिडा आसल्या सगळ्यांक गूण केली. आनी तेच प्रमाणे या म्हज्या भावाक आनी भयणीक तुज्याच भुरग्यांक हे सगळे तूं आपड. कितेंय वायट तांचे थंय आसा जाल्यार हे सगळे पयस सरून दी. तांच्या मतीक उजवाड लाभय. तांच्या कुडीक आत्म्याक बळ भलायकी मतीक समाधान आनी ती कितें आशेता तें सगळें तूं तांकां फोव कर. कितेंय वायट तांच्या काळजान मनांत आसा जाल्यार दुस्मानकाय आसा जाल्यार द्वेश आसा जाल्यार हे सगळे पयस सरून दी. आनी तांच्या मनाक आनी काळजां तुज्या आदारान तुज्या कुरपेन पवित्रात्म्याच्या देणेन आनी फळांनी सगळें तांकां बरें भलायकेन दवर. तांकां कितेंच तूं उणें करिना ताका. तांच्या कुटुंबाच्या सांद्यांक आनी ती खंयसर जियेता तें सगळें परिसर तूं नितळ कर निर्मळ कर आनी तांकां सदांच बरेपणें दवर. ह्या तुज्या भुरग्यांक आशिर्वाद दी आनी तांकां तुज्या मोगान आनी कुरपेन दवर. आमेन. आतां तेलाचेर आशिर्वाद. सर्गींच्या बोवदयाळ बापा तुज्या पुतान हर एका पिडेस्त ताका पण गूण केलें. तसो संकेत जावन हांगासर आसल्या ह्या तेलाचेर तुजो आशिर्वाद घाल. आनी ह्या तेल कोणाक आमी मागता एक घडये तांकां तांच्या जिवितांत बरेंपण जावं दी. कुडयेत्म्याची भलायकी तांकां फोव जावं दी. कसलेंच वायट सैतानाचे देवसाराचे आनी वडण्याचे तांचे जैत वरिना जावं ती तांच्या जिवितांत सदांच बरेंपण जावं दी. तांची मागणी ते साव इरादे तुज्या समकर सदांच फावो दीत. हें प्रार्थना आमी करता क्रिस्त आमच्या सुमामरिफात. आमेन.
सा पाद्र पियो आम्हा पासोत विनंती कर बगेन कुसाचे कुरवे निवारण आमच्या देवा आमच्या दुश्मनांतले बापाचे पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावी आमेन.